वर्ष 2012चो सीएजी रिपोर्ट विधानसभेत आयलो। टेंडर नासतना पर्यटन खात्यान सल्लागार नेमलो। ताचे 90% प्रकल्प कागदारच उरले। रिव्हर प्रिन्सेस 12 वर्सां अडकल्ल्यान 38 कोटीचे लुकसाण। हायकोर्टाचे स्टे असताना इन्फोटेक कॉर्पोरेशनान आयटी पार्काचेर पावणे 11 कोटी गरजे भायर मोडले। सरकाराक कडेक दवरून केंद्रान 422 कोटी थेट एजन्सीक दिले। 42% येणावळ सरकाराची पगार पेन्शनां व्याजाचेर वता। पळयात सीएजी रिपोर्टांतली खरड पट्टी। 2011-12 वर्साचो केंद्रीय महालेखापालाचो रिपोर्ट बिरेस्तारा विधानसभेत दवरलो। 2001तले पर्यटन धोरणाचो फेरनियाळ घेतलोच ना। टेंडर मागयनासतना पर्यटन प्रकल्पा खातीर कन्सल्टंट नेमलो। ताणें सुचयल्ले 10 प्रकल्पांतले 9 चालीक लागूंक पावले ना। रिव्हर प्रिन्सेस 12 वर्सां उदकांत उरिल्ल्यान पर्यावरण आनी धंदो धरून 38 कोटींचें लुकसाण जालें। भूसंपादनाचेर हायकोर्टाची स्थगिती आसतनाय इन्फोटेक कॉर्पोरेशनान प्रस्तावित आयटी पार्का खातीर कामां चालूच दवरिल्ल्यान गरजे भायर 10 कोटी 65 लाख खर्च जालो। वखदा पुरवण करप्यांची बिलां सारकी तपासूंक नाशिल्ल्यान मेडिकलान 65 लाख जादा फारीक केले। काणकोणा उदका पुरवण येवजणेचेर 3.25 कोटी उदकांत गेले। PWD कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन एक्सेप्टन्स प्रक्रिया बरोबर नाशिल्ल्यान फेर टेंडराचेर 1.25 कोटी जादा खर्च। 8 महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचो EPFA विशीं गोंदळ जाल्ल्यान 3 कोटी वयर जादा भरचे पडले। 2011-12 आर्थीक वर्सा केंद्रान 422 कोटी राज्य सरकारा कडेन दवरून थेट प्रकल्प चालीक लावपी एजन्सीक दिल्ले। हे पयशांचो विलो जाय तसो लागतलो काय ना हाचेर नजर दवरप सरकाराक कठीण जातलें। 2010-11 वर्सा सरकाराची येणावळ पावणे 33% वाडिल्ली। 11-12 ती फक्त 6.22% वाडली। सरकाराच्या येणावळींतली 42.41% येणावळ कर्मचाऱ्यांक पगार पेन्शन आनी रिणावयले व्याज भरपाक गेले। सरकाराचे कितलेशेच रीण उत्पादन नाशिल्ल्या प्रकल्पांनी अडकलां। असले प्रकल्प चालीक लावंक सरकारान प्राधान्य थारावचें। खात्याक दिता तो कोट्यांनी निधी वापरिनासतना उरता। ही परिस्थिती येवची न्ही म्हूण सरकारान खात्याचें बजेटिंग करतनाच बारीकसाणीन करूंक जाय। बजेट वास्तवीक आसूंक जाय। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। बोटीचो आवाट आनी कसिनो टेबलां प्रमाण हे फुडें कसिनोक लायसनां दितले। ते खातीर सरकार नेम बदलता अशें गृहमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत उलोवन दाखयलां। एकेच लायसनाचेर वेगळे व्हडले कसिनो बोटीक सरकार लायसन कशें दिता असो प्रस्न आलेक्स रेजिनाल्डान काडिल्लो। हेर खातीं घडये कसिनोची तांक मतींत धरून दाखले दिता आसूंये पूण गृह खात्याच्या बाबतींत तशें ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। वेदर द शीप वेसल सगळें घातलें, हॉर्स शू डेल्टन रॉयले सगळें घातलां, नाल्यार तूं मागीर नांवाचे आनी कितें मिस्टेक जालें म्हणटा। नो इश्यू, सगळें घातलें। इफ सो गिव मी कॉपीज ऑफ द सेम। कसल्यो? आय वास्ट ऑल द रिक्विजिट लायसन्सीस आहाय काय म्हणटा कोडे। License is not given to a vessel. License is given to a company. Vessel is the operating air. MV Horseshoe Casino has come as a replacement to the Arabian Sea King. की कायदो ऑब्सोलेट जाला किंवा कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा। एक जाल्यार ल्हान बोट आनी ताच्या बदल्या 6 पटीन चड कॅपॅसिटी आशिल्ली बोट, हातून फरक आहा कितें तरी। The rules as of now does not differentiate between two sides of vessels, but the rules which are being formulated and probably any moment they can be finalized because they are already on the final stage of approval. त्या rulan भितर we are indicating charges based on the size of the vessel. That means if certain vessel has 100 tables, then it will be charged a particular level, and if it has more tables, it will be charged more. दुसरी गजाल अशी आहा की आमी कॅसिनोक 2 वर्सां भितर मांडवीच्या भायर काडटा, म्हणजे फुडल्या वर्साचे सोंपता they will have to go out of Mandavi in the next year itself. Otherwise his license will not be renewed. And these other two boats will be asked to move out of Mandavi before 28 of August 2015. सावयवेरें कावंगाळचो उदकाचो प्रस्न तात्पुरतो सुटला। वाड्यावेली बांय अकस्मात कोसळिल्ल्यान लोकांक उदका पुरवण बंद जाल्ली। हो रिपोर्ट प्रुडंटान फाटल्या आयतारा हाडिल्लो। PWDन रिपोर्टाची दखल घेवन तात्पुरतो उपाय म्हूण सावयवेरेंच्या एका पंचाच्या बांयचें उदक पंप लावन गांवांक दिवंक सुरवात केल्या। सावयवेरें कावंगाळ वाड्यावेली बांय अकस्मात कोसळिल्ल्यान थंय रावपी सुमार 400 लोकांचे उदक नासून हाल जावपाक लागिल्ले। ही खबर प्रुडंटान कांय दिसां पयलीं मुखार हाडिल्ली। PWDन तात्पुरतो उपाय केला आनी लोकांक उदकाची पुरवण केल्या। सावयवेरेच्या उपसरपंचान प्रुडंटाचे उपकार मानले। ते बांयचो पंप आसा तो भितर
उरलेल्या कारणान दुसरो पंप हे बांयक मारून ह्या गांवांक 400 लोकांची सोय PWDन केल्ली आसा. त्या PWDन ही ताबडतोब सोय करपाचें कारण म्हणजे तेजें श्रेय हांव प्रुडंट चॅनलाक तशें तेंचे जे रिपोर्टर आसा तांकां दिता. पंच सांगपा लागलो कितें आपूण पालालो आपले बांयचें उदक दिता जो पर्यंत ही बांय हे जायना न्हू तो 5 महिने तरी हे जाता. सावयवेरें गांव ओपा उदका प्रकल्पा पासून फक्त 10 किलोमीटर अंतराचेर आसा. पूण ह्या गांवच्या लोकांक अजून थेट उदकाची पायपलायन ना. 2014 मेरेन उदकाची पायपलायन दिवपाचें उतर थळावो आमदार दीपक ढवळीकारान दिला अशें उपसरपंच विनय नायकान सांगलें. खूब वर्सां जालीं आमी प्रयत्न करता. जे हांगासर वागुर्म्या पर्यंत जें ओपचें उदक पावलां तें आमकां हांगासर आमच्या सावयवेऱ्या कावंगाळ हे एरियेक पावना कारण तितलो ते प्रेशर ना अशें ते सांगता. त्या कारणान हांगा आमकां उदक पावना कारण स्पेशल लायन जी आसा ती आमकां थंयच्यान हांगासर हाडची लागतली आनी तेन्ना हांगासरल्या सावयवेरेच्या लोकांक सगळ्या वेवस्थीत उदक मेळटलें अशें आमदारान सांगलां. आनी ती आपूण सोय तुमची बेगीनूच करून दितलो अशें तेंच्यांनी आमकां उतर दिल्लें आसा. रिपोर्टर विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. रेंवे बदला मुरास घालून चलिल्लें केपें पालिकेच्या बिल्डिंगेचें काम केपें पालिकेन बंद उडयलां. रेंव नाशिल्ल्यान कंत्राटदार मुरास म्हणल्यार खडयेचो पावडर वापरतालो अशें थंयचे लोक म्हणटात. प्रयोगशाळेचो अहवाल आयल्या उपरांत काम चालू करतले अशें नगराध्यक्ष जयेश नायकान सांगलें. ह्या बांदकामाक लागून केपें वाठारांत बरोच बोवाळ पडला. केपें पालिकेच्या बिल्डिंगेचें काम रेंवे बदला मुरास घालून करतात अशी कागाळ आयिल्ल्यान पालिकेन बिल्डिंगेचें काम बंद उडयलां. म्हाका लोकां कडल्यान सिव्हिलियन्सा कडल्यान ओरल कंप्लेन्स आयिल्ल्यो 7-8 दीस जाले की हांगा जे स्टँडर्ड चलना कामाचे कन्स्ट्रक्शनाचे जे स्टँडर्ड चलना ते सारके चलना आनी तातूंत मुरास मिक्स करता म्हणून. हांगा कोर्स ना म्हणून ते आतां हो मुरास यूज करता रेंवे पाटेचो घालपाक आनी ते सांगता की आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की हो मुरास घाला म्हणून कोर्स मेळना त्या खातीर. हो मुडास म्हणजे हो वेस्टेज आहा पळय तो घालून हे बिल्डींग बांदता पळय अर्थ आसा हेका बांदकामाक. बांदकामाच्या सुवातीचेर आशिल्ल्या मुरासाचे सॅम्पल तपासाक धाडटले. प्रयोगशाळेचो अहवाल मेळा मेरेन काम बंद उरतले अशें नगराध्यक्ष जयेश नायक आनी मुखेल अधिकारी शिवाजी देसायान सांगलें. तेजी आमी आतां इन्क्वायरी करतले. इन्क्वायरी म्हळ्यार कशें ते सॅम्पल आमी काडला ते आमी टेस्टिंग तो रिपोर्ट टेस्टिंगाक धाडटले आनी ते जो कितें रिपोर्ट मेळटा त्या प्रमाणे आमी फुडें फर्दर एक्शन घेतले. तेज्या फुडें हांवें आतां एक कॉल करून ताका विचारलें बाबा ती खडी हे खडये पीठ हो काय कस काय म्हणून तो सांगपा लागलो की ते एडवायस तेणें दिला नानू सेंड म्हणून ते गव्हर्मेंट एप्रुवल आहा आनी तेणें ती घातली म्हणून तेणें आमकां सांगलां. केपेंच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊ एक वेवसायीक विसव.